नमस्कार. आयच्या या पत्रकार परिषदेक सगळ्यांक येवकार. माझे नाव ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे. फाटल्या आठवड्यान गोंयान डिबेटीचो बरोच पावस पडलो आनी खूब अळम्यो किल्लल्यो. एक नागोबा बरो ढोलतालो, ताणें दिल्लीच्यान अळम्यो मागयल्यो, पूण जेन्ना दिल्लीच्यान अळम्यो पावल्यो तेन्ना तो नागोबा प्रोटोकॉल म्हणून हळूच बिळान भितर सरलो आनी मागीर म्हणपाक लागलो की आपल्याक दिल्लीच्यो अळम्यो खावपाच्यो ना, आपल्याक गोंयच्यो अळम्यो जाय म्हणून. आमी दिता, आमी गोंयच्यो अळम्यो दिता तुमकां, खावपाक फक्त तयार रावा. ह्या नागोबाक, काब्राल बाबाक डिबेट फेस करपाक जालना, पळून गेलो, बिळान भितर घुसलो आनी आतां ह्या बीजेपीच्या पिळावळीक भायर घातल्या उलोवपाक आनी अळम्यो करून बोवाळ घालपाक. कांयच अर्थ ना ह्या लोकांक हे कितें उलयता ते. मात तरी विचार करपा जाय कितें उलयता आसतना. हे जर तुमकां सगळे मुद्दे मांडपा जाय आशिल्ले जाल्यार काब्रालाक डिबेटान देंवोवपाचो आनी ताच्या मार्फत हे मुद्दे मांडपाचे. आतां कित्याक एकटो बिळांतल्यान भायर सरून हे मुद्दे मांडटा? जावनी आशिल्ली एक बरी डिबेट, गोंयकार रावल्ले सगळे ह्या डिबेटीक, पूण प्रोटोकॉल करून पळ मारपाचें काब्राल बाबान केलें. आतां आमचे मानादीक मुखेलमंत्री आनी तांची बीजेपीची आनी बीजेवायएमाची पिलावळ जी आसा ती प्रेस कॉन्फरन्सीस घेता जावं व्हिडिओ काडटा आनी ते अपलोड करता. मागीर ते बाबू जावं, मागीर ते गजू जावं, नाल्यार आनी कोणीय जावं, तांकां म्हाका सांगनशें दिसता की मातसो अभ्यास करा कितें उलोवचे पयलीं. आमी मुद्दो मांडलेलो की दिल्ली सरकार प्रत्येक मनशा फाटल्यान 30,000 रुपया खर्च करता आनी तांकां सगळ्यो सुविधा दिता, आनी गोंय सरकार आपल्या बजेटी प्रमाणे 1,40,000 प्रत्येक गोंयकारा फाटल्यान खर्च करता, पूण तांकां कांयच सुविधा मेळना. प्रमोद सावंत बाब पयर म्हणपाक लागले की गोंयान खूब कमी लोक आसा जांकां जर 200 युनिट फ्री केले इलेक्ट्रिसिटी जाल्यार तेजो फायदो जावपी खूब कमी लोक आसा अशें ते पयर म्हणपाक लागले. हांव म्हणपाक सोदतां, जर कमी लोक आसा जाल्यार दिया मार तांकां फ्री इलेक्ट्रिसिटी. ते दिवपाक तुमच्यान जायना. आमच्या म्हणण्या प्रमाण 73% लोकांक हेजो फायदो जातलो, गोंयकारांक हेजो फायदो जातलो. आनी जर 200 युनिट ते 400 युनिट पर्यंत 50% जाले जाल्यार आनी 20% म्हणजे ऑलमोस्ट 90% लोकांक हाजो फायदो जातलो. जर तुमकां दिसता की खूब कमी लोकांक फायदो जातलो जाल्यार करून दाखया. हांव चॅलेंज करता प्रमोद बाबाक की तुका जर दिसता की खूब कमी लोकांक हेजो फायदो जातलो जाल्यार करून दाखया. आनी जर तुमच्यान शक्य ना, बीजेपीच्यान शक्य ना, जाल्यार आम आदमी पार्टी सरकार येतना फुडें 48 वरां भितर आमी हें करून दाखयतले. प्रत्येक गोंयकाराक 200 युनिट पर्यंत वीज फुकट मेळटली आनी 200 ते 400 युनिट पर्यंत वीज 50% दरान मेळटली. जर कापासतात आसा जाल्यार बीजेपीन हें करून दाखोवचें. प्रमोद सावंत बाब हे सरकार चलयता तें नागोवपाचें सरकार. हे भाजपा सरकार जे गोंयान आसा ते फटिंगपणाचें सरकार. आनी हे गोंयान जे कितें चल्ला तो एक मोठो भ्रष्टाचार. प्रत्येक घराक 5,000 रुपया, प्रत्येक मनशाक, प्रत्येक गोंयकाराक 5,000 रुपया मेळटा म्हणून प्रमोद बाबान सांगलें. कोणाक मेळ्ळे गोंयकारांक हे 5,000 रुपया? सांगा, कोणाक मेळूना? 1,40,000 रुपया तुम्ही खर्च करता प्रत्येक गोंयकारा फाटल्यान आनी तुम्ही 5,000 प्रत्येक गोंयकाराक दिता म्हणून सांगता. कसली फटिंगपणां मारता तुम्ही? हे पयशे खंय वता? प्रत्येक गोंयकारांनी हाचेर विचार करपाक जाय. हे प्रत्येक गोंयकारान विचार करपाक हे पयशे कोणाच्या बोल्सान वता?
हे सरकार चल्लां ते भ्रष्टाचाराचे सरकार. गोंयकारांनी हाचेर विचार करपाक जाय. हे एक मोठे स्कॅम, गोंयच्या इतिहासातले हे सगळ्यात मोठे स्कॅम जावन पडटलें. कारण जर 5,000 प्रत्येक गोंयकाराक दिता म्हणून स्वता प्रमोद सावंत सांगता, जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान पळोवचें की तुमकां हे 5,000 मेळ्या काय ना. ते फक्त व्हिडिओ काडले आनी फाटल्यान कितें तरी स्टेटमेंट केले म्हणून तुमचे हांगा कांय कळपाना. कापस्ताद आशिल्ली जाल्यार डिबेट करून दाखोवची आशिल्ली, ती तुमच्यान जायना. आनी आतां व्हडल्यो व्हडल्यो चॅलेंजी फाटोफाट दिता तुमी. हांव परत प्रमोद बाबाक चॅलेंज करता की बंद करा हे तुमी कितें करता ते. जर दिसता तुमकां की प्रत्येक गोंयकाराचे तुमी बरें कितें तरी करपाक जाय, आनी जर तुमी म्हणटा की खूब कमी लोकांक हेजो फायदो जातलो, जाल्यार ही वीज फुकट दिवन दाखया. हांव चॅलेंज करता तुमकां. आनी जर जायना जाल्यार जेन्ना आम आदमी पार्टी सरकार फॉर्म जातलें तेच्या 48 वरां भितर आमी ही सुविधा प्रत्येक गोंयकाराक दितले. जंय 200 युनिट पर्यंत फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटली आनी 200 ते 400 युनिट पर्यंत 50% सबसिडी मेळटली.